नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी ही आसा पळय ती उडीद दाळ. ही पळया, ती न्ही पावूण वाटी हांवें घेतली आनी हातून मातशें अशें उदीक शिपडलें आनी ती ह्या फाड्यान हांवें पळय फुसून घेतली. आनी तुमकां जर आतां टायम बीन आसा न्ही तर कितें करपाचें, उडीद दाळ आसा पळय ती धुवन न्ही वताक सुकोवपाची आनी अशी वापरपाची. मागीर आतां ही दाळ आसा पळय ती हांव भाजून घेतां आनी हिची न्ही हांव तुमकां एक सिंपल सादी, म्हणजे खुपूच सादी म्हणा तुमी, अशी न्ही हांव तुमकां एक रेसिपी दाखयतां. लोक न्ही कुळटाची पिठी करता पळय, कुळीत आसता तेजी. हांव तुमकां उडीद दाळीची पिठी कशी करता ती तुमकां दाखयतां. आनी ही एकदम, हेका सामान सुद्दां कितें लागना, फक्त उदक आनी मीठ लागता. तें हांव तुमकां मागीर दाखयतां. आतां ही पयलीं आमी भाजुया आनी हिची पिठी करुया तयार. आतां ही भाजता आनी हे फाड्यांनी ती अशी घेवन हांवें अशी चोळ्या. ही पळय अशी अशी, म्हणजे कितें जालें, ती धुल्ल्या भशेन जाली न्ही. आतां म्हाका अर्जंट जाय म्हणून हांव तशें करतां, नाजाल्यार हांव ती थोडी सुकोवन, म्हणजे धुवन सुकोवन दवरतां. आतां ही भाजता. आतां ही पळया कायलेन हांवें घातली ती आनी भाजता. एका बरी गुलाबी रंगार जावनी. आतां ही पिठी आसा ती पळय खूब प्रमाणान जर कोण करतलो न्ही जर कितें करप, ही दाळ खूब घेवप, बरी धुवप आनी वताक सुकोवन दवरून मागीर न्ही गिरणी वयरसून तेजें पीठ करून हाडल्यारूय जाता. ही आतां थोडे आसा म्हणटकीर न्ही हांव मिक्सराक लायतलें. आतां ही न्हिवपाक दवरतलें आनी हे पळय अशी ती गुलाबी रंगार बरी जावपाक जाय. अशी गुलाबी रंगार येवपाक जाय, जावपाक जाय पळय. आनी आतां ही न्हिवयता. पळया आतां ही पिठी न्हू अशी जावंक जाय आं दळून. हे पळया आतां हांव थोडीच करतलें म्हणून हांवें थोडी घेतल्या. आनी ही पिठी करपा खातीर साहित्य कितें जाय, जर ही उड्डाची दाळीची पिठी केल्या, हे उदक आनी हे मीठ इतलेंच लागता. आतां कितें करुया, हे उदक आसा पळय तें हातून घालुया. पळया हाची न्ही आतां हे उदक घालून दवळून हे पळय पेस्ट तयार करपाची. पळया आतां हांवें कायल दवरल्या, तातूंत उदक घातला. उदक सुद्दां आपल्याक पातळ जाय जर पातळ करपाची, दाट जाय जर दाट करपाची. आनी ही पिठी आसता पळय ती तरातरान करता. ही हांव तुमकां दाखयता ती सगळ्यान सादी आनी सोंपी रेसिपी, पण रुचीक मात बेस्ट हा. आनी आतां कितें करपाचें, हे पळय हे भितर घालपाचें आनी चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें भितर आनी धवळीत रावपाचें आनी तेका खतखतो हाडपाचो. ही पळया आतां ही पिठी शिजली आनी बारीक गॅसीर बरी तिका 5-10 मिनटां दवरूंक जाय. आनी अशी मोठ्या गॅसीर करून तिका एक 10-1 मिनटां शिजोवंक जाय. आनी खूब जर आसली जर मातशी आनी एक 15-1 मिनटां शिजोवंक जाय. म्हणजे जितकी शिजयता पळय ती पिठी सुद्दां आसली म्हणून शिजपाक जाय न्ही ती, ताका लागून शिजयता तेन्ना वास बरो घमघमता. आनी अबय खतखतो येवन आतां पळय इतली दाट जाली पळया, म्हणजे ओके जाली. चडूय दाट नाका, न्हिवली काय ती आनीक दाट जातली. पण ही पिठी आसता पळय ती गरम गरम शितार घेवन जेवपाचें मटमटीत सारकें. आतां हांव गॅस बंद करता. हे पळया अशी ही सायडीन अशी दवरून मद्दी वे पिठी घालपाची आनी अशी कालोवपाचें आनी मटमटीत अशें जेवपाचें, पचपचीत कशें अशें घेवन जेवपाचें. आनी अशी कोण खाता पळय पिठी आनी मिरची लावपाची तोंडाक,
नाजर तुमगेर खतखतें बीन केल्लें आसता न्ही तेन्ना ही पिठी करपाची खतखतें तोंडाक लावपाचें आनी एकदां जर खायत न्ही असली पिठी तर मस्त सारकी परत परत करून खातली तिका तेल लागना काय लागना आनी सादी सोप्पी आनी रोकडी जाता अशी रेसिपी आसा आतां हांव तुमकां कशें जेवप पळय तें दाखयलें आतां तुमकां सर्व करून दाखयता हे पळया तुमकां आतां रेडी टू सर्व केल्या उड्डाच्या दाळीची पिठी आनी पौश्टीक आनी विदाउट खर्च सुद्दां चड ना आनी झटपट रेसिपी रुचीक रेसिपी वास सारको बरो घमघमता म्हाका आनी बरें मटा करून जेव कशें जाला तेन्ना तुमी अशी करून बरी जेवा मुद्दाम जेवा ल्हान भुरग्यांक बीन असली आवडना पण जाणट्यांक सारकी नक्की आवडटा मुद्दाम असली करून खाया आणि म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट्स बरे करा सबस्क्राईब मातशें यादीन करा आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही तेका लागून मनापासून सांगता देव बरें करूं